आज प्रत्येक गोंयकारांक पळोवपाक जाय आज आमच्या देवाची कशी विटंबना केली. पुलीस रडटाले अक्षरशः रडटाले कळ्ळें तुका न्ही. हांव म्हणटा जेन्ना पुलीस प्रत्येक गोंयकार आज रडला आसतलो रडोन काय जायना. आज तुम्ही यांचो प्रताप पळयला. हय कितें करता देवान आपलो प्रताप दाखयला. आज सोपलेश सोपलेश सर मातसो यो. ना येवचो पडटलो प्लीज मिडिया प्लीज सोपलेश आबाय सोपलेश सर मातशें फाटल्यान ग्लास आसा फाटल्यान ग्लास आसा रे मातशें आज पडले तेणी हा पांयाक. कितें रे ए विजय मातशे सायडीक शंकर गोंयच्या लोकांक दाखया हे कितें केलां तें. क्लोजली दाखया. भितर येयात कळ्ळें तुका बाबाजी देवा पांय पडून येयात भितर हा कळ्ळें तुका न्ही. पळयात कितें विटंबना केली ती. देवळ असलेले कशें आनी केलें कितें रे तुमी देवळ आमचें. विटंबना पळयात सकाळच्यान सांज बरें गावले आनी सांजचे कितें म्हणल्यार आमच्या सीएमाक जाग जाली ते देवूळ मोडपाक जायना म्हणून हा वोट कापपाक जायना म्हणून. कितें रे तुमी हा वोट रडटा पळय रे वोट रडटा तेजे हात जातले पाय जातले पळयात तुमी लोकांक विचारात मिडिया वालो न्हू विचारात सगळे लोकांक. हेजे फुडें तुम्ही हेच पळोवंक सोदता. हांव गोंयकारांक विचारता हेजे फुडें हीच विटंबना पळोवंक सोदता. आज खंय तरी दोळे उगडा. आज प्रत्येक दोळ्यांनी पळयले आमी देवा काळेश्वर महाराजा आज सगळे 4 महिने पयलीं हे जे देवळाचेर आयिल्ले संकट हे वटवृक्षाचेर आयिल्ले संकट तूं कोणा तरी मना गेलो तेंची माने कोट्यार बसलो त्या भुरग्याक तुवें हेवटेन तेवटेन कोर्टान नाचयले हांगा धांवपळ केली थंय धांवपळ केली न थकता ते भुरगे कामां लागले. आयज सकाळची सुद्दां आमी वायट पळयताले 4 म्हणल्यार कोण नाशिल्लो खंयच्यान काळाचो सुर्याचो उदय जालो आनी हे चांडाळ हांगा येवन ठाम करून बसले. महाराजा हांवें हे बायलेक कार्तिकाचे बायलेक पयलीं सांगिल्लें तूं थंड राव निर्णय करणार तूं तुजी घर तूच वाजयतलो आनी आयज खरे तरेन तुवें हो प्रत्यय हांगा दिल्लो आसा. आयज ही जी बाळक जमल्या ती तुजी भरवशाचेर फक्त ती आवाज काडटाली तुका उठयताली कर रे महाराजा ताके रे ससाय आनी तुवें तिळसांचे खातीर त्या तोंडांतल्यान ती ऑर्डर भायर काडून आमचो विजय केला आमचो विमान वाडोवन दिल्लो आसा. महाराजा आयज हे यंत्रणांनी जे जे कितें हांगा अपशकून केला तेतूंत ब्राह्मण दोशी आसा हे पोलीस दोशी आसा. आमी सांगता आसतना निवेदन करता आसतना सुद्दां आमकां भितर येवपाक दिनाशिल्ले. तांकां शासन 8 दीस भितर हांगा तुवें दाखोवचें पडटलें. ह्या गांवांत बाशींग मारून भिरणारो आमदार ताकाय तुवें दाखोवन दिवचें पडटलें आनी हे सगळ्या गांवकारांचें कल्याण करचें पडटलें. शासाय वाडोवन घेवची पडटली. भुरग्यांक आरोग्य आयुश्य दिवचें पडटलें. ही हे काम करणारी कमिटी आसा तांकां वयर काडची पडटलें. चांडाळाचेर पांय दवरपाक हे गांवचें रक्षण करपाक तुवें बरें तुमचे अशें शिपाई निर्माण करचे जेणे करून परकुळाच्या परथळांतल्यान आमकां येवपाची गरज ना. आमी फक्त निमित्त जाल्ले तुजे पांया कडेन तुजें दर्शन घेवपाक आमचो आज खरे तरेन मोक्ष जाल्लो आसा. आज तुका कुंभाचे प्रयागराजाचे तुका स्नान घातलेलें आसा तें पावन करून घे. हे गांवचें कल्याण कर हे भुरग्यांक आरोग्य आयुश्य आनी जी फाल्यां पळय ते भुरगे आमचे मुखार सोडून कार्य करपाक मुखार सरतले तांकां महाराजा जितोवन दी रे महाराजा. जे कोण हाजेर अशें विनाश करतले कडेन तांचो दाणो मागीर तांची तकली फोडली. जे कोण ह्या भितरल्या भितर सुविधां राजकारण करून तुजो नाश करपाक प्रयत्न करतले त्यांची मागे काळजात शिरतो पहिले महाराज. खापरेश्वर महाराज की जय. जय श्रीराम. जय श्रीराम. पार्वती पते.
चल चल काची असं पडलेल्या माशी सांभाळून करा. पायाकडे पायाकडे बेस्ट पड पायाकडे पोहोचो राव रे संजय संजय पायाकडे भाई पायाकडे पाया पोहोचा रिपोर्टर भावाक हात जोडून धन्यवाद. या रिपोर्टर भावांनी काय झालं भरपूर सहकार्य केले असा त्यांच्या सगळ्यात आरोग्य देऊ. त्याची मनोकामना पूर्ण करू. आवाज आमचो ताजे गोंय भायर सुद्धा पावलेला असा. तांकां मानाचो मुद्रो तांकां हात जोडून नमस्कार करता. अशे देवस्थाना खातीर उबे रावत तुमची सगळ्यांचे देव कल्याण करू. बाई चौकास हा बाई काची पडलेल्या असा चौकास हा ग्लास बिन पडलेले आहात अख्खे. ज्यांना कायम असतात माशी पायाकडे सांभाळून ना प्लीज. जाणं मारपाक वचो नाका दा बेश्ट पाया पडून सगळी गर्दी करपा मेळना आता कोण येणार आशिल्ली पळय ती येयात रोहना भिनाकात. आता कापलेश्वर चालू जाल्लो आसा. बाबा बेटा असं भायर वचून. साई पोवचे सायडाबानी सांभाळून ना प्लीज. अजून देव उठतो दोरी आता. मातशी वारें दी तेका थोडी वारें. बेश्टी पडवला ती हा तिचो भोव वावरला हे पेड बीन बांदपाक. तिका मातशी वाऱ्या काय जाऊ ना मगे एम्ब्युलन्स देवाचे खूप करतात. सायडीक राव वाज तुका श्वास घेऊन टेम्पररी बाई बरोवन घे दा काळे धवे सगळे.
विश्वास दवरपाचो ना कोणाचेर कितें गर्दी घालोवपाक न्हू कितें करूं शकता शिवाजीच्या नावाखाली सगळे ते 10 कोटीतले ॲटलिस्ट 10 लाख रुपया ह्या देवळाक जर दिले किंवा आता सुद्धा अजून टायम आसा ब्रिजाचे काम आणि 2 महिन्यापर्यंत म्हाका दिसना ब्रिज पावतलो म्हणून तरी आसतना हेंच्यांनी एक नवो प्लॉट भितरी घेवन हें देवूळ जर ताका मोडपाचेंच आसा जाल्यार एक 10 लाख रुपया खर्च करून नवी देवूळ बांदून बऱ्या रिस्पेक्टान ही मुर्ती थंय शिफ्ट करची अशी हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता. हाँ सीएमाचो आत्ता स्टेटमेंट आमी न्यूजार पळयलो तो म्हणटा आपल्याक जागो दी आपूण रिलोकेट करता म्हणून पूण ताका सांगपाक सोदता हो जागेकार तुजो फ्लायओव्हर रिअलायन कर. आतां कळटा त्या म्हायतीच्या नुसार हांगासर खंय 100 मिटरा भितर तांकां कॅसिनोज हाडपाक जाय आनी ते कॅसिनोज हाडूंक मेळोंक जाय म्हणून जागेकारांचें स्थान हालोवचे नात तुमी येदे व्हडले मंत्री आमदार जावंक ना. तुमी थंयसर महालक्ष्मी कडेन वचून शपूत घेतलेल्या तांकां तुमी घेतले आमी उगी रावले म्हणून हेका उगी रावचे ना. तेन्ना जर ताका सांगता तुजो फ्लायओव्हर रिअलायन जावपाक जाय जागेकाराचो स्थान हालोवपी येदो व्हडलो मुख्यमंत्री जावंक ना तूं आनी येदो व्हडलो मनीसूय जावंक ना तूं. आनी जर तरी आसतना तुका करपाक जाय जाल्यार जागेकाराचें स्थान हालोवपाक जितली पुजा जातली हांगासर
तेणी आपल्या घरकारणी वांगडा येवन हांगासर बसून कार्य करपाचे, तेणी आपल्या हातीन ती मूर्ती उखलची आणि तेणी आपल्या हातीन व्हरून खंय दवरता ती दवरची आणि कोण काय करचो ना. त्याच्या हातीन आसा तो मुख्यमंत्री गोंयचो, त्याच्या हातीन आसा एंटायर गव्हर्मेंट, त्याच्या हातीन आसा एंटायर गव्हर्मेंट मशिनरीज त्याच्या हातीन आसा. रिअलायन करपाक फिजिबल आसा, पॉसिबल आहा, तेंचे कडेन ऑथॉरिटी आसा. तरी आसतना जर ताका जाग्याकारा घालोवपाक जाय जाल्यार आमी उबी रावचेले ना. आणि कितें आसा पळय, आतां काही लोक स्टेटमेंट करतात कळ्ळें तुका, आमकां दुसरे कडेन देवस्थान, आमचो डिमांड क्लियर आसा. हो देवस्थानाचो राखणदार, हो राखणदार आहा पळय तो हांगाच आसता, शिमेकार म्हणटा तो. दुसरे कडेन तो शिफ्ट जायना, ट्रान्सलोकेट जायना. म्हणून आमी 3-4 म्हयने आतां डिमांड तोच करीत आसात आनी आजय करतले, फाल्यां करतले, सदांकाळ करतले. आतां जी स्टॉप दवरल्या पळय न्ही ती म्हाका दिसता टेम्पररी, आमकां कांयच खबर ना. पूण समज म्हणटा हे देवस्थानाक परत समज म्हणटा हात घातलो जाल्यार ताचो पापाचो भागीदार सीएम जातलो. कित्याक आतांच स्वप्नेच्यान सांगलां, तुमकां समज म्हूण तूं हें करपाक जाय, स्थलांतर करपाक जाय, ताजे सीएमान आनी ताज्या घरकान्नीन आनी जे कोण आसा तांचे तांणी सगळ्यांनी घरकारांनी बसचें आनी हें करचें. आमचो डिमांड आसा हें देवस्थान आहा पळय तें हांगाच उरपाक जाय. आमी कोण कितें डिमांड करता ताजेर आमकां बिलकुल ट्रस्ट ना. कोणीय घेवन येतलो आनी हांगा कितें स्टेटमेंट करतलो आमकां तें मान दिना. आमकां हें देवस्थान हांगाच जाय. कित्याक हें खाबरेश्वराचें देवस्थान, जागेकाराचें देवस्थान, जागेकार हेवटेन तेवटेन केन्नाच वचनात. कोणीय कितें म्हणू, बरें जागे दितात, बरें देवस्थान बांदतात, हें तें हय तसलें न्ही देवस्थान. हें देवस्थान आसा तें हांगचें देवस्थान आनी हें पुर्वजांचें देवस्थान आनी शेकड्यांनी वर्सांनी हें देवस्थान. आतां एखादें मुवी पुजली आसतली पूण हें देवस्थान आहा पळय तें जवळ जवळ 250-300 वर्सांचें देवस्थान. हें वड आहात पळय आनी हें वड आज आनी कालचें न्ही. त्या खातीर आमचो एक सॉलीड डिमांड आसा. कोणी कितें येवं, पॉलिटिकल पार्टी हांगा येवन कितेंय स्टेटमेंट करूं, आमी ताचो बहिष्कार करतात आनी ताचो निशेध करतात. आनी आमकां हें देवस्थान हांगाच जाय, हांगा देवस्थान हांगाच जाय आमकां. कपिलेश्वर महाराज की जय.